आयच्या ह्या सांजेक आनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आयज 5 फेब्रेर आयचो दीस आमच्या सगळ्या कोंकणी मोगी खातीर आनी सगळ्या गोंयकारां खातीर खाशेलो असो दीस। आयच्या दिसाची खाशेलपणां सांगचे पयलीं कालच्या दिसा पासून सुरवात करता। कालूय आमच्या गोंयच्या इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो दीस 4 फेब्रेर आनी सगळ्या गोंयभर तो राजभास दीस म्हूण मनयलो। गोंय सुटके उपरांत जे गोंय सुटका आमकां 1961 मेळ्ळी आनी जे सुटके पासत सगळे वावुरले ते आमचे सगळे सुटके झुजारी गोंयकार भाव फक्त स्वतंत्रताय मेळून वगी रावले नात। कित्याक गोंय सुटका मेळोवप इतलोच तांचो खास हेतू नाशिल्लो, तर आमची भास, आमची आवय भास, आमची कोंकणी सगळ्या थराचेर पावची, सगळ्या संवसारांत विश्वांत ती अमर रावची आनी त्या हेतून कितले तरी अशी मानाची स्थानां गाठपाची आशिल्ली आनी त्या खातीर तांकां खूब वावुरचें पडलें। 1967 ओपिनियन पोल जालो, ताचे उपरांत 1985 राजभाशेची चळवळ सुरू जाली आनी 1987 4 फेब्रेर दिसा तिका राजभाशेची मान्यता मेळ्ळी आनी तिका मानाचो पाठ मेळ्ळो। 4 फेब्रेर ह्या मानाच्या सुवातेची याद म्हणून हो दीस काल आमी मनयतात। दर वर्सा आमी हो सुवाळो वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळी संस्था आनी सरकारी पावंड्याचेर तशेंच हेर संस्था जाळवणदार मनयतात। आयचो दीस हो ताका जोडूनच खास आसा, कारण ह्या चळवळींत वांटो घेतिल्ले, गोंयचे सुटके झुजांत वावुरिल्ले, तशेंच ताचे उपरांत जावपी हर कार्यावळींत, हर चळवळींत आपले योगदान दिवपी, आपले सक्रीयपणान काम करपी राजभाशेचो वावर आसूं वा हेर वावर आसूं, अशे वावरांत ओपिल्ले मनीस 5 फेब्रेर दिसा 1923 वर्सा कुडचड्यार जल्माक आयले आनी ते आसात आमचे नागेशबाब करमली। आयज तांचो जल्मदीस। 89 वर्सां वयाची पुराय करून आयज ते 90व्या वर्सांत पावल घालतात। त्या निमतान तांकां जल्मदिसाची उपाट पयली। जल्मदीस हो मनयताच प्रत्येक जाण, पूण नागेश बाबाच्या जिवितांत 5 वर्सां पयलीं घडिल्ल्या घडणुके उपरांत तांणी एक वेगळे तरेन हो दीस मनोवपाचो थारायलो। तांच्या कार्यांत तांची सहचारिणी अर्धांगिनी जेन्ना आपले पुराय योगदान दिवपी, तांच्या वावरांत तांकां साथ दिवपी, तांकां उर्बा दिवपी अशी तांकां सोडून गेली 5 वर्सां पयलीं, ताजे उपरांत तांची याद म्हणून गोंयच्या हातूंत वावरांत काम करपी, कोंकणी चळवळींत, कोंकणी साहित्यांत, कोंकणी संस्कृतायेंत आनी अस्मितायेंत आपलें योगदान दिवपी मनशांक ताची जाण, ताची याद करून दिवपा खातीर तांणी मान दिवपाचो थारायलो आनी आपल्या बायलेच्या नांवान मोहिनी पुरस्कार दिवपाचें थारायलें। आनी आतां 4 वर्सां जालीं सतत हो पुरस्कार ते आयच्या दिसा सुवाळो मनोवन दितात। पूण आयज कोविडाचे महामारीक लागून कांय पथ्यां आमकां पाळची पडटात आनी त्या पथ्याक पाळून ही कार्यावळ आयज ऑनलायन पद्दतीन जाता। संजना पब्लिकेशन्साचे दिनेश मणेरकार हाची जबाबदारी घेतात आनी ते ही कार्यावळ घडोवन हाडटात। तर संजना पब्लिकेशन्सा वतीन आयज हांव सगळ्यांक ह्या कार्यावळीक परतून एक फावट येवकार दिता। आयज आमच्या ह्या पुरस्काराचे मानकरी आसात श्री कमलाकर माळशी सर, तशेंच दामोदर गाणेकार सर। तांकां येवकार दितनाच हांव औपचारीकपणान येवकार दिवपा खातीर आपयता गौरीशबाब वेर्णेकर हांकां। सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। आयज मोहिनी पुरस्काराचे वितरण सुवाळ्याक हजर आशिल्ले तुमी सगळे जाण, तुमकां सगळ्यांक आयज आमी आसात नागेशबाब करमली यांच्या घरा कडेन, ज्यांच्या
अर्धांगिनीच्या स्मरणार्थ म्हळ्यार मोहिनीच्या नांवान हो पुरस्कार आमी हांगा आज प्रदान करत आसात. हो पुरस्कार फावो जाल्ले व्यक्ती, दोन व्यक्ती म्हळ्यार दोन व्यक्ती न्ही तर दोन त्यो संस्था आसात अशें आमी मानतात. एक आसात कमलाकर म्हाळशी सर आनी दुसरे आसात पत्रकार संपादक आमचे दामोदर घाणेकर. आज ओळख करून दिता आसतना तुमच्या सगळ्यांक येवकार दिता आसतना अशी उमेद दिसता की ज्या मनशान गोंयच्या सुटके झुजाक वावर केलो, सगळीं गोंयची आंदोलनां पळयली, ते मागीर भाशीक आंदोलन आसूं, गोंय राज्याचें आंदोलन आसूं किंवा आयताचे हालींचे म्हळ्यार भाशा चालीक लावपाचें आंदोलन आसूं, एक तरणाटो जावन आमचे भितर वावुरला अशें आमचे नागेश बाब, जेणे आपल्या जिणेक फक्त संघर्श आणि ज्या पद्दतीन आमी हें करपाक जाय, कितें सांग कोंकणीची ध्येयां बाळगून मुखार वचपाक जाय हो संदेश दीत ते आसात. आयज त्यांच्याच घरांतल्यान हो मोहिनी पुरस्कार वितरण करता आसतना आमकां खूब उमेद जाता. आमचे भितर आसात आज कमलाकर म्हाळशी सर. कमलाकर म्हाळशी सराची ओळख म्हणल्यार आमकां सबंद गोंय पेडणे ते काणकोण पर्यंत सबंद लोक कमलाकर म्हाळशीक वळखतात. अशें म्हणटात की ही व्यक्ती न्ही, ही एक संस्था, त्या संस्थेन कितलेशेच मनीस घडयले, मनीस घडोवपाची ही संस्था. आयज शालेय शिक्षका पासून ते प्राचार्य पर्यंत त्यांची मजल, आणि ते करता आसतना कितलेशेच कार्यकर्ते, सामाजीक कार्यकर्ते घडोवपाचे जी फॅक्टरी म्हणटात आमी ती म्हणल्यार आमचे कमलाकर म्हाळशी सर. तांचे प्रामुख्यान सांगप म्हणल्यार उच्च माध्यमीक विद्यालयाक NSS युनिट ते चलयताले आनी त्या NSS युनिटांतल्यान कितलेशेच कार्यकर्ते तांणी तयार केले. ते भायर कोंकणीच्या वावराक सक्रीय रित्यान काम करपा खातीर कितलेशेच संस्थेचे ते पदाधिकारी जावन आसात. तांची आमच्या कोंकणीच्या मळार कितलेशेच वावरां भितर तेंच्या तांची खास करून सांगप म्हणल्यार तेंची ओम दत्त प्रकाशन ही संस्था जी कोंकणीच्या प्रकाशन मळार कितलीशीच पुस्तकांचे योगदान दिलां. तशेंच हे पुस्तकां मळार वावर करता आसतना कितलेशेच लेखकांक तांणी मुखार हाडून आपल्या प्रकाशनाच्या झोतांक हाडून लोकां मुखार परजळीत केला. आयज म्हाळशी सर म्हणल्यार एक सगळे लोकांचे एक कोश जावन गेल्ले आसात. खंयच्याय विशयाचेर म्हणल्यार लोकवेद सेक्शन आसूं किंवा सामाजिकाचे भाशीक सेक्शन आसूं, अशा वेळाचेर म्हाळशी सराचो रेफरन्स हो सदांच काळ आमचे भितर आसा. संमेलन आसूं, अधिवेशनां आसूं किंवा म्हाळशी सराचें मार्गदर्शन घेतले शिवाय हो जो कोंकणीचो प्रवास आसा तो मुखार वचना. आयज ह्या खिणाक मोहिनी पुरस्कार तांकां फावो जाता, त्या खातीर तांकां परबी भेटयता. तशेंच आमचे भितर आसात जो मोहिनी पुरस्काराचे मानकरी, दुसरे मानकरी ते म्हणल्यार आमचे दामोदर घाणेकर सर. दामोदर घाणेकर सर म्हणलें की एक दुसरें अशें व्यक्तिमत्व जेंकां कोंकणी खातीर आमी विश्वकोश म्हणून पळयतात, जेंचे कडेन आमी शब्दकोशाची भान दवरून पळयतात. शुद्ध लेखनाचे नियम पासून कोंकणी शुद्ध पद्दतीन चालीक लावपाचें जर आमी कोणी तरी व्यक्ती पळयतात जाल्यार ती दामोदर घाणेकर सरा कडेन. कोंकणीची व्याकरणीक बांदावळ आसूं किंवा कोंकणीची खंयचेय शब्दां भितर एक वेळ कसलें तरी हें जर जालें, वाद जाले किंवा कसलें तेजे दुवार्थ जरी जालें तर दामोदर घाणेकराक विचारून आमी तेजें संदीफोड केले शिवाय रावनात. अशें आमचे दामोदर घाणेकर सर हेंकाय हो पुरस्कार फावो जाता. तशेंच दामोदर घाणेकर सर हांणी पत्रकारितेच्या मळार खुबसो वावर केला. भांगरभूंय दैनिकाचे ते संपादक आशिल्ले. तशेंच तांची ती पुस्तकां आसात जी गोवा विद्यापीठांतल्यान रिलीज जालात. द लिबरेशन ऑफ गोवा जे पुंडलीक गायतोंडेचे पुस्तकाचें, तशेंच द विल्फ्रेड डिसोजाचें
त्यांचे चरित्र हे त्यांचे गोवा युनिव्हर्सिटी मार्फत ताणें हे केला, ट्रान्सलेट केला, त्यांचे चरित्र ताणें बरयन काडला. अशा खुबशा पुस्तकांचो वावर ताणें केल्लो आसा. एक शिक्षक, प्रशिक्षक, राज्यभाशा चालीक लावपा खातीर व्याकरणीक बांदावळ घेवन ताणें राज्य भाशेची जो पळय प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले, त्याच खातीर तांकां जाय तेन्ना मंगळूर पासून गोंय पर्यंत सगळो वावर जो आसा कोंकणी शिकोवपा कडेन तांचो वावर आसा. तांकां आमी पळयत आसतना एक कोंकणीचे विश्वकोश, शब्दकोश ह्या नदरेनूच पळयतात आनी ते त्या पद्दतीन वावर करतात. तांकां हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर हांव मना काळजांतल्यान येवकार दितां आनी तांची वळख तुमचे मुखार दवरतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गौरीश बाब, येवकाराच्या उतरांची खोशी आमी फुलांच्या परमळान वाडोवया. देखून हांव आमचे मदीं हाजीर आशिल्ली कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ हाचे कडेन मागतां तांणी आयच्या कार्यावळीचे येजमान मुखेली नागेश बाब करमली हांकां फुलां घेवची. तशेंच आमच्या कार्यावळीचे सत्कार मुर्ती हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे देव बरें करून अन्वेषाबाद. येवकाराच्या उतरांत गौरीशान सांगिल्ले प्रमाण सत्कार मुर्ती हो भोवमान स्विकारतात आनी आमी हो मान दितात ते फक्त तांचे व्यक्तिमत्वाक लागून न्हय, तर आमचो हो भोवमान जो आसा तो तांच्या कार्याचो भोवमान आसता आनी आमी दिल्लो हो तांकां मान आसता एकत्रीत. आनी हो मान जो आसा तो स्विकारचो पडटा. घेता मान दिता मान अशी आमच्या कोंकणीत एक म्हण आसा. तर आमच्या ह्या मानाक मान दिवन आमचे सत्कार मुर्ती हांगा आयल्यात. तर हांव मागतां म्हाळशेकारांचे कडेन तांणी हो आमचो आयचो भोवमान आमचे नागेश बाब करमली हांचे कडच्यान स्विकारचो. देव बरें करूं म्हाळशे सर. तशेंच आमचे दुसरे सत्कार मुर्ती भोवमानेस दामोदर घाणेकर हांचे कडेन हांव मागतां की तांणी आमचो हो मान स्विकारचो. म्हाळशे सर, तुम्ही आमचो हो मान स्वीकारला
आनी आमकांय भोव खोस भोगता. तशी हाच्या उपाट कशी तुमकांय भोगल्या आसतली. तर ह्या वेळार हांव मागतां तुमचे कडेन तुमी आपले उमाळे ह्या वेळार व्यक्त करचे. स्मृतिश्रेष्ठ मोहिनीबाईच्या नावान नागेश बाबान दवरिल्लो मोहिनी स्मृती पुरस्कार स्विकारता आसतना जाली खोस उपाट आसा. हे कार्यावळीचे आयोजक आनी सोयरे सामके म्हणजे एक प्रेरणा सुवात असे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ कार्यकर्ते, ज्येष्ठ लेखक, ज्येष्ठ कवी नागेशबाब करमली, म्हजे इश्ट आणि कोशकार आणि कोंकणीत त्यांनी भरपूर वावर केला आसतली ते दामोदरबाब काणेकर. आमचे मदीं आसात कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंगबाळ, अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संघाचे अध्यक्ष म्हजो विद्यार्थी बाब गौरीश वेर्णेकर. आमचे मदीं आसात ज्येष्ठ कोंकणी कार्यकर्ते तियातीस म्हणजे दुसरे प्रेरणा सुवात काणकोणांतले RBS कोमरपंत. आमचे इश्ट मुख्याध्यापक म्हणजे भावाचे सुवातेर असे सुरेश नायक सर. आमचे बरोबर आसात इजीत बाब, देसाई बाब, नागेश बाबाच्या घरची सगळी, सूत्रसंचालक म्हणजे इश्टीण कशी विद्यार्थिनी बाय योगिता, नागेश बाबाच्या घरची सगळी, पलाश आणि बाकीची सगळी वांगडी, सगळ्यांक परत एक फावट माये मोगाचो नमस्कार. खरें म्हळ्यार हो एक वेगळो आनंद. पुरस्कार आमी हाजे पयलीं स्विकारल्यात. म्हाका एक दोट्टी आनंद असो की नागेश बाब करमली हो कोंकणीतलो सगळ्यांत वेली श्रेणीचो असो संघटक. तो लेखक आसा, स्वातंत्र्य सैनीक आसात, आमचे सगळ्यांत इश्ट आसात, बरी गजाली मेकळेपणान उलोवपी असो मेकळे मनाचो मनीस आसात. पूण संघटक म्हणून जो वावर पळय ताणें केला आनी कोंकणी मदीं आज चड करून भोवसाचो लोक जो कोंकणी हाडला म्हाका हें म्हणचेंच पडटा. कारण एक वेळ असो आशिल्लो की कोंकणी म्हणली की ती बामणाची भास आसतलीचो प्रचार आशिल्लो. अशे वेळार नागेश बाबान सगळी तळा गाळा वचून जे आज पळय दिसतात कार्यकर्ते वा उपरांत व्हर जाल्यार आज तथाकथीत सारस्वत समाजांत तरी लोक कमी आसतात, पण बहुजन समाजांत लोक इतले मोठ्या प्रमाणात आसा पळय ताका नागेश बाब कारण. म्हाका याद जाता तें E36 न्ही मळा. E36 मळा पणजी म्हणटा तें सबंद कोंकणी वाड्याचो त्या वेळार अड्डो म्हणटा. अशे तरेचे कोंकणी सगळे लोक आसात. आतां हांव नांव घेवपा वचना, पूण सगळे जे लोक आसात न्ही ते सगळे लोक थंय जमताले आनी ते त्या जाग्यार आमी खूब फावटी पावल्यात. मागीर आमकां नागेश बाबा हांगा आयले उपरांत आमी पावले. नागेश बाबाचो हो भोवमान आमकां दिता तो एक जालो आनी मोहिनी म्हणटा तें आमकां लागता सारकी. कारण ताजे कडेन एक गृहकृत्य दक्ष पळय म्हणटाली अशी घरकान्न नाशिल्लीच, पूण कांय जे आमचे कोंकणी मदीं म्हळ्यार जे कोंकणी मदीं सातत्यान घोव आनी बायल अशे तरेची कांय आसात. सगळ्यांचें नांव घेवपा कान्हाजी बाबा आसा पयलीं आसा आनी खूब जाण जे अशे आसात तातूंत भितर नागेश बाब आनी ती कळप ना पड्ड्या फाटली कलाकार असते. आनी एक प्रकारची वेगळी मोहिनी आनी आमच्या सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याची घाल्ली. आनी आमकां परती अभिमान कित्याक की नागेश बाब जेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्लो तेन्ना तो ज्या वाठारांत फिरतालो त्या वाठारांत आमी म्हजो दाद बी ते सगळे आमी जेवण आनी हांव तेन्ना सामको भुरगो, हांव स्वातंत्र्य सैनीक न्ही, म्हाका खूब जाण पळोवन म्हाका स्वातंत्र्य सैनीक बी म्हणटात, दाद बी तशें. पूण आमी ते जावपाक पावलो नागेश बाब. गांवडोंगरी खोतीगांव त्या वचून आमच्या गोठ्या मायर सुद्दां नागेश बाब बी ते
रावल्या ते जेवण व्हरून बी तांकां रातची दिवप भुमिगत पद्दतीन काम करतात ती एक. आनी दुसरे मोहिनी जे आसा ते आमकां लागीं मोहिनी बाई जें आसा ते आमकां थंय कारवारा लागीं म्हणजे ह्या तरेन आमचो एक संबंद आसा तो जुळ्ळो. आनी अशें वेळार नागेश बाबाच्या घरा कडेन हो घेवपाक परत एक तरी वेगळो विशेश म्हाका दिसता कोंकणीच्या इतिहासान पयल्याच फावटी अशें घडलें आसतलें. एक पुरस्कार असो जाहीर करतात. पुरस्काराक खूब आमकां पुरस्काराक परिस्थितीन आमकां खूब चॅलेंज दिलें पुरस्काराक निमाणेपणी सुद्दां दिनेशाचे आईगे आतां प्रोग्राम जायना काय कितें आसतालें आनी गेल्ली 2 वर्सभर ह्या प्रोग्रामाक पळय जितली जाहिरात जाला म्हाका दिसता खंयच्याच पुरस्काराची इतली जाहिरात जाली ना. इतले फावटी पेपरांनी आयला परत कालय पेपरांनी आयला आनी आमकां लोकांक पळय मॅसेज धाडल्यात न्ही. आनी म्हाका तिसरो आनंद दिताच खातीर की हांव आनीक दामोदरे बरोबर आमी खूब फावटी बरोबर काम केलां. विशेश करून आमी केरळांत कोंकणीच्या संदर्भांत हांवें तो बरोबर ट्रेनींग दिवपाक ना आनी कितें प्रोजेक्ट करपाक पुस्तक करपाक अशें 2 वेळ तरी हांव दामोदरान बरोबर आसात. ते खातीर आनीक दामोदर म्हणटा तो एक असो आमी हें म्हणटात पळय म्हळ्यार ताका शब्द वापरपा म्हळ्यार एक सडेतोड बी म्हणटात पळय तशे तरेचो मनीस तो दिसता तें उलयलें मेकळेपणान आनी मेकळेपणान तुस्त करपाचें आसा मेकळेपणान केली. आनी एक संपादक म्हण ताणें काम केलें आनी म्हाका दिसता पणज्या सायकलीन वचपी तो पयलीं संपादक आशिल्लो ऑफिसान वचपी अशे तरेचो. आनी ताजे बरोबर जाता म्हणटा एक म्हाका वेगळो अभिमान. पुरस्कार आमी घेतल्यात बी सरकारी घेतल्यात भाशेच्या संदर्भांत सरकारी पुरस्कार परते केल्यात ताका लागून तसले पुरस्काराची वंड आमकां ना सरकारी. कित्या खातीर आमकां त्या वेळार सांगलें आमकां त्या वेळार जेन्ना इलेक्शन चलता त्या वेळार सांगलें की तुमी अशे पद्दतीन काम करात की आमचें सरकार येतलें आनी आमचें सरकार आयले उपरांत तुमकां ते पुरस्कार परते मेळटले आनी ताजे परस व्हडली पदां मेळटली म्हणून. ती कितले जाणां मेळ्ळ्यात कितले जाणां ते पुरस्कार मेळ्ळ्यात तें म्हाका खबर ना पूण आमी निमाणपणान ह्या खिणा पर्यंत नागेश बाब आमी ह्या भाशेच्या आंदोलना बरोबर आसा. नागेश बाबान सारकें दोन वेळ तशें तरणाट्या पद्दतीन अशे पद्दतीन काम केलां. आतां दीस म्हणल्यार तो म्हणटालो म्हाका खरें दिसलें ताजें आमी कितें करतात नक्की. आतां पळय खंयच्याच विशयाचेर हांव नांव खंयच्या संस्थेचें बी घेनात पूण आमी एकूच उदाहरण दितलो की मेंगलोराक आमच्या बस्ती वामन सरदार बस्ती वामन जें काम कोंकणीत उबी केलां ताच्या 10 पट तरी काम आमचे कडेन आसकाय कितें कोंकणी म्हणून आमी मूळ पीठ म्हणटा न्ही कोंकणीचें आसकाय कितें नासत जाल्यार ताणें कोंकणी आज हांव भुरग्यांक सुद्दां आमच्या सांगतालें आमी वचपाचें आसात की आमी वचून पळोवया म्हणटलें. म्हजो पयर पुतणी म्हळ्यार इतली चलता आनी तांणी फक्त ताका 5 मिनटां कितें तरी मुंबय तो संमेलनाक ताका मेळ्ळो बस्ती वामन म्हणून आनी ताणें पळय तो दरबार उबो केला तो आमी करूंक शकता. अशे पद्दती कोंकणी अकादमी जोडया. आज आमची कोंकणी अकादमी ही कला अकादमी जी आसा ते कला अकादमी कॉम्पेट करपा सारकी अकादमी आसपाक आशिल्ली राज्य स्तराची अकादमी ती पूण आमकां सरकारान जाय पडून गेली काय कोंकणी भाशा मंडळ आमच्या आरबीएली पयली संस्था ती संस्था व्हड करतलो जाल्यार आमी कितें करपा आशिल्लें हो विचार आमच्या मुखार आसपाक कितें. निमाणी सगळ्योच गजाली लोक करूं शकनात. आमी एक सर्वशिक्षा अभियाना आसतना आमी पॉलिटिकल विल म्हणटा तो शब्द आयकल्लो. राजकीय इत्साशक्ती जर जबरदस्त आसत न्ही कितेंय करूं येता. राजकारण्याक दिसलें जाल्यार कितेंय करूं येता. ती जाता जावचें अशें म्हाका दिसता. म्हणून हेजो तूं पळय म्हणटालो न्ही दामोदर की ज्या दिसा राज्यभास चालीक लागतली पळय न्ही तो राज्यभास दीस म्हणून. आतां आमी हे सबंद फॉर्मेलिटी करतात आनी आमी थंय पर्यंत पावनात. म्हाका याद जाता की आमचो चव्हाण जेन्ना शंकरराव चव्हाण गोंयांत आयिल्लो आनीक सत्कारताच जाल्लो त्या वेळार लागीं लागीं 120 संस्थांनी आर्कायचुरी घाल्ले. हांव तरी कोंकणी अकादमी आसा. आज त्यो संस्था सांबाळपा खातीर आमची अकादमी किंवा बाकी संस्था कितें करतात वा त्या भुरग्यां मुखार हाडटात काय कितें आमी सगळीं फापसल्या कित्या खातीर एक तेंप आमी कोंकणी चळवळी जे आयिल्ले ही कोंकणी चळवळी निपक्षपाती चळवळ निधर्मी चळवळ आनी सगळी एक म्हणून वागपाची चळवळ म्हणून हे सगळें धरून आमी आयिल्ले. आज ते पद्दतीन चलता काय कितें आमी आमचो सोद घेवपाची गरज आसा. पुरस्कार आमी घेतले पुरस्कारा उपरांत सुद्दां आमी जायते उलयतात ह्या पुरस्काराचे हो पुरस्काराक फावतालो काय कितें हो ताका फावतालो काय कितें हो कितें दिलो तो ताका कितें दिलो हाजे आमचे भाशा चालू आसता. ताजे परस बरें आमची युनिवर्सिटी विद्यापीठ आमची संशोधनाची कसली काम करता. संशोधन म्हणजे आसली प्रकल्प म्हणून आसा प्रोजेक्ट म्हणून आसा. 2 संस्था म्हाका खबर आसा. एक कला आनी संस्कृती संचालनालय
आनी कोंकणी अकादमी प्रोजेक्टा खातीर पयशे दिता, प्रोजेक्ट करून घेता, पूण ते प्रोजेक्ट छापपाची जबाबदारी आपली न्हय म्हणून मागीर ते प्रोजेक्ट तुमी कित्याक करून घेता, प्रकल्प कित्याक करून घेता? कारण स्वता हांवें म्हजो प्रोजेक्ट आसा 5 वर्सां वाट पळोवन पयर व्हेला हांव छापता म्हणून, कळ्ळें न्ही? कला अकादमी म्हाज्या एक इश्टाचो हें आसा 5 वर्सांनी, तो म्हणटा आनी 10 आसात म्हूण लायनी, आनी आमी म्हणटा शिकलेले आमदार आयले, शिकले मंत्री जाले उपरांत तें जातलें म्हणून, जाल्यार तें जायना. म्हणल्यार आमचें सद्याक जें लक्ष आसा गोंयचें तें भाशा साहित्य आनी संस्कृती वज करून सगळें प्रोग्रेस, भाशा साहित्य आनी संस्कृती वज करून जो प्रोग्रेस जाता पळय ताका हांव प्रगती म्हणपाक तयार ना, ताका विकास म्हणपाक तयार ना. पूल जाले, रस्ते जाले, बाकी बिल्डींग जाल्यो आनी नवीन नवीन क्वॉर्टर्स आयले, हो विकास न्ही. त्या मानान अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक हांव वालोर दिता की अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन ना म्हळ्यार एक धडपड करून वास्त घेवपा खातीर काम केल्लें आसा. तशे तरेचें काम आमच्या अकादमी कडल्यान आमची अपेक्षा आसा, आमची संस्थां कडच्यान अपेक्षा आसा, आनी ज्यो ल्हान संस्था आसात तांकां व्हड करतलो जाल्यार ह्या व्हड संस्थांनी तांचेर लक्ष दिवपाक जाय. आमी शक्य जाता तशें कोंकणीचें काम करया. आनीक कोंकणी ही आमची आवय भास, कोंकणी राज्यभास, हे आमची कितें म्हणटा दिसपाक जाय कृती, तें दिसना ते खातीर यत्न करया. आमी परत एक फावटी हांव नागेश बाब तुमकां बरें आरोग्य मागता, आनीक तुमचे उलोवप चलप आनी बाकीचे सगळे आदर्श आमच्या मुखार आसचे अशी एक प्रेरणा तुमचे कडच्यान घेता. मोहिनी बायक नमस्कार करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं तुमकां म्हणटा. देव बरें करूं माळशी सर. माळशी सरान आपल्या मनातले उमाळे व्यक्त करतनाच कांय खंतय उक्ती केली, तेच प्रमाण कांय तांणी अपेक्षाय दाखयल्या. आयच्या हे खिणाक हांव नागेश बाब बट्टकरान अशें म्हणन की आमचे सारके तरणाटे वा आयज जे कोंकणी चळवळीत आमी वावुरतात, आमच्या हातांतल्यान हे सत्कार बरी कामां हाजे फुडें घडूनी आनी आमकां तुमचे आशिर्वाद सदांच आसूनी. आतां हांव मागतां दामोदर सरा कडेन की तांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत उक्तावचें. आज मोहिनी बाबीची याद जाता. आमी म्हाळशी बाबान म्हणलां तशें E36चे सोंपणां कितलेशेच खेपे चडले. नागेश बाब माळयेर रावतालो थंय, आनी 1964 जेन्ना हांव पणजे आयलो बापायची बदली जावन, तेन्ना हांगा थोडेशें काम चलतालें. पूण मागीर एक दीस कोणे तरी सांगलें एक कोंकणी भाशा मंडळ आसा म्हणून पणजे, तें सिनियर नॅशनला कडेन आशिल्लें, आनी थंय नागेश बाब येतालो. थंय नागेश बाबाची वळख जाली. आनी कांय नागेश बाब दर म्हयन्याक एकल्याक धरून हाडटालो कसो, एक तरणाट्याक. आनी एक दीस नागेश बाबान एक तेन्नाच्या तेंपार क्रांतिकारक अशी घोशणा केली. वळवयच्यान म्हणलालो पुंडलीक नायक 200 जाणांक घेवन येता. आवयस म्हणलें, कित्याक तेन्ना कोंकणी कार्यकर्ते कोणूच नाशिल्ले. आनी तशें तें जावन कोंकणी चळवळ मुखार सरली. नागेश बाब आमचें प्रेरणास्थान. ताणें मोहिनी बाबीचे यादीक हो पुरस्कार दवरला. तें खूब बरें जालें, कारण कोंकणी कार्यकर्त्यांक एक पुष्टी मेळ्ळी, फाटबळ मेळ्ळें. आतां हांव उलोवंक लागत जाल्यार म्हाळशी बाबान जें कितें सांगलां तेंच रिपिटेशन जातलें, म्हणून हांवें कांय मुद्दे बरोवन हाडले. कोंकणी ही म्हजी भास हें कळत सावन कोंकणीच म्हजो ध्यास आनी कोंकणीच म्हजो स्वास जालो. कोंकणीन हांवें कितेंय करूंक ना जाल्यार फक्त कविता बरोवंक ना. सुवाळ्यांत कदेलां मांडपा पासून आंदोलन करपा मेरेन काम केलें. परिशदांनी संमेलनांनी मुद्दे मांडल्यात. तंत्रीक कायद्या संबंदीत आनी वैजकी अणकार केल्यात. हें व्हडपण म्हणून सांगिना,
हें भुरग्यांनी तरणाट्यांनी प्रेरणा घेवची हातूंतल्यान आनी काम करचें म्हणून सांगता. जायत्या वर्सां फाटीं नागेश बाबान म्हज्या कामाची दखल घेतली आनी म्हणूंक लागलो तुजो भोवमान करूंक जाय. हांवें म्हणलें हांवें मोन्यांनी काम केलां आनी आंदोलनाय केल्या, तें सगळें कोंकणी खातीर केलें. आवय कडलें कर्तव्य केलां ताका पावती नासता तेन्ना तें प्रकरण तितल्यारूच सोंपलें. अकस्मात हालींच एक दीस दिनेशाचो फोन आयलो, तुका मोहिनी पुरस्कार मेळ्ळा. सकाळ फुडें 8 हांवें म्हणलें कितें म्हाका सो ना कोंकणींत तुवें खूब काम केलां म्हणटकूच आनी हांव चड उलयलो ना. सुरेशबाब बोरकारा सारकिलो द्रश्ट मनीस मेळत सावन म्हजें जीवन बरेंच बदल्लें. सुरेशबाबान कोंकणी व्याकरण बरयल्लें म्हणून तो म्हाका लागींचो दिसलो. व्याकरणाचो किडो म्हज्या मेंदवांत खंय तरी वळवळटालो आसूंक जाय, म्हाका खबर ना. सुरेशबाबाक हांवें बरोच पिळ्ळो आनी व्याकरणांतल्यो खांची पोकळ्यो बी समजून घेतल्यो. ताणें त्यो आपले परीन शिमीट लावन घट केल्ल्यो, पूण म्हजे खातीर त्यो उक्त्यो आशिल्ल्यो. हांवें आतां गिन्यानाचें शिमीट भरून त्यो पक्क्यो केल्यात. सगळे दुबाव फाटीं पडल्यात. आज हांव कोंकणी व्याकरणाची तळमळ आशिल्लो नम्र सेवक जाला. राजहंसाच्या प्रभाकरबाब भिडेन अभ्यासकोशाची कल्पना मांडली तेन्नाची सुरेश बाबाली उतरां अजून कानांत घुमतात. कोश करतलो जाल्यार कदेलाक फेविकोल लावन बसचें पडटलें. म्हणलें, कारण ताका म्हजो चळवळो स्वभाव खबर आशिल्लो आनी घडलेंय तशेंच. अभ्यासकोशाचे रचने वेळार कसलें तरी विधेयक विधानसभेन आयलें आनी त्या दिसा आंदोलन जालें. पूण गुरूक दिल्ल्या उतराक पाळो दिवन हांव कदेलाक दसून रावलो. तो एकूच दीस म्हजो तळमळीन गेलो. उपरांत तें विधेयक फुस्त जालें. मदीं 2 वर्सां हांवें भांगरभूंयचें संपादन केलें. आज म्हजे अणकार चालूच आसात. 2 जाणांचे PhD खातीर अनुवादांतली कुशळटाय पणान लायल्या. विधानसभेंतल्या आमदाराच्या कोंकणी मराठी झगड्याक लागून तेन्ना सरकारान एका सत्राक म्हाका अनुवादक नेमिल्लो. तेन्ना तोंडी तत्काळ म्हणजे पार्लमेंटान जाता तशें न्हय, हांगा ते उलयतात तेन्नाच सांगचें पडटालें. अशें ओवरऑल सायमल्टेनियस ट्रान्सलेशन हांवें केल्लें आसा. आज 4 कोशांचेर म्हजें नांव आसा. कोंकणीचें नांव गर्वान फुलचें म्हणून हांव अविरत आनी अविश्रांत धडपडटां. नव्या ताल्ल कोंकणी मराठी कोंकणी कोशाचेर संस्कार करतना आनीक अणभव मेळ्ळो. ताचे मातशे पयलीं सुरेश बाबाच्या मार्गदर्शनान राजहंसान निर्माण केल्ल्या 8 मुळाव्या अभ्यास पुस्तिकांक हातभार लायलो. तांचें नांव कोंकणी फावंडेशन. तांचे मदीं 4 पुस्तिका उक्त्या, धांपत्या आनी अनुस्वारी उच्चारांचेर आदारीत आसात. कोंकणी ही मराठी पासून वेगळी हें हांवें सांगपाची गरज ना, तें तज्ञांनी सांगलां. आज कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टान आसा, साहित्य अकादमींत आसा आनी गोंयची राजभाशा आसा. तरी पूण तिका गाळी घालप चालूच आसा, चलून. पूण खंतीची गजाल म्हणजे ती राजभाशा म्हणून चालीक लागना आनी समाजांत चड करून तरणे पिळगे मदीं इंग्लिशीक व्हडपण दिवप चालूच आसा. इंग्लिशीचो हांवें म्हजे पुरतो खोलायेन अभ्यास केला, पूण तिका तिचे सुवातेर पांयापोंदांच दवरलें. कोंकणीचो मानाचो तुरो म्हज्या मस्तकार मिरयता. कोंकणीची फुडली दिशा कितें अशें जर कोणें विचारीत जाल्यार हांव म्हणीन कांय हांवें मुद्दे हे केल्या. राजभाशा म्हणून ती चालीक लागूंक जाय. ती तशी चालीक लागची म्हणून म्हजे परीन कांय राजभाशा प्रशिक्षण वर्गांक हातभार लायलो. पूण सद्या ते दिशेन कांय घडना. माळशी बाबूय आशिल्लो, खूब जाण आशिल्ले. विद्यार्थ्यांनी कोंकणीचो फुडार नदरे मुखार दवरून
लिंग्विस्टिक्सान म्हणल्यार भासशास्त्रान MA PhD करची अशी MA जाल्लीं दोगां सद्या गोंयांत आसात. राजभाशा चालीक लावपाक सरकाराचेर खर दबाव हाडचो. बील पास जाल्यार कालूच 34 वर्सां सोंपलीं. आमी 35व्या वर्सांत पावल दवरलो. राजभाशा चालीक लागत जाल्यार उण्याच 200 जाणांक काम मेळूं येता. तकनिकी आनी प्रशासकीय उतरावळ तयार जावपाची गरज आसा. विश्व कोंकणी केंद्रान निर्माण केल्ल्या कोंकणी विश्वकोशाचे 2 खंड आयल्यात. हें काम मुखार वचचें. कोंकणी कॉर्पोरा हें काम अस्मिताय प्रतिश्ठानान सुरू केल्लें. आज खंय आसा खबर ना. कंप्युटरांत रायसावळ म्हणजे सॉफ्टवेअर जाका आमी म्हणटात तो घालतकच मशीन ट्रान्सलेशन ऑटोमॅटीक मशीन ट्रान्सलेशन सोंपें जातलें. हें काम मैसूराक CIILान सुरू जालां. सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस. कोंकणी स्पेल चॅकर तयार जावपाची गरज आसा. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी हाजी खबर आसतली. मागीर रस्व काय दीर्घ हें सोदचें पडचें ना. तो टडक टडक करून दाखयतलो. NTM म्हणजे नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन हाचो आदार घेवन गोंय विद्यापिठान MA पदवी न्हय जाल्यार पदविका म्हणजे डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू करूं येता. मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचे श्री गुरुदत्त बाळिगा हांणी एक कोंकण वर्टर नांवाचो रायसावळीक आधार तयार केला, जाका लागून एके लिपयेंतलें साहित्य दुसरे खंयचेय लिपयेन रुपांतरीत वा कन्वर्ट जावन वाचूंक मेळटलें. हाका म्हजो इल्लोसो हातभार लागला तेन्ना हांव 3-4 दीस मंगळूराक आशिल्लो. अशें कोंकणीचें काम खूब आसा. जायतें सांगूं येता पूण आज हांव हांगाच थांबतां आनी फुडल्या कोंकणीच्या कार्याक आनी नवे गडे नवे विद्यार्थी आनी नवे तरणाटे मेळटले अशी आस्त उक्तावन आनी परतून एकदां नागेश बाबाक नमळायेन नमस्कार करून सोंपयता. देव बरें करूं दामोदर घाणेकर सर. कोंकणी भाशेंत कोंकणी व्याकरणाचो विशय आयलो की दामोदर सर आमच्या दोळ्या मुखार उबे रावतात. तांचे खातीर सुरेश मोरकार गुरू तर आमचे सारके शिक्षकांक आनी आयच्या पिळगेक दामोदर घाणेकर सर हे आमचे गुरू आसात. भाशेच्या व्याकरणीक वावरांत आमकां खुबशी माहीत नाशिल्ली म्हायती तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान व्यक्त केली. खुबशी अज्ञान आशिल्ल्यो आमी गोश्टी आयज आमकां कळ्ळ्यो आनी तांणी बी भाशे खातीर खंत उक्तायत आसतनाच कितल्यो तरी नव्यो अपेक्षा येवजण्यो तांणी बी मांडल्यात. त्यो सगळ्यो फळाक येवं आनी आमची भास अशीच अमर आसूं आनी तिजें भारतातूं भितर सत्कार्यां घडत रावूं अशी आस्त आमी ह्या वेळार उक्तायतात. मोहिनी पुरस्काराच्या निमतान आमी हांगा सगळे जमलीं. आमच्या मानाक मान दिवन सत्कार मुर्तींनी तो भोवमान स्विकारला. ऑनलायन पद्दतीन ही कार्यावळ सगळ्याक प्रसारीत जावपाक पलाश अग्नी स्टुडियोचे पलाश बाब अग्नी हांचो हातभार आसा. हांच्या वतीन ही कार्यावळ सगळे कडेन प्रसारीत जातली. आनी ही कार्यावळ आतां हांगा सोंपयतना हांव मागतां अन्वेशा कडेन संजना पब्लिकेशनच्या वतीन उपकाराचें उलोवप करचें. उलयतले 5 मिनटां उलयतले 2 मिनटां उलयतले काय म्हणटा तुम्ही 1-2 मिनटां उलयतले. हां घेता उलयता माहिती पयली गजाल म्हळ्यार हो कार्यक्रम मातसो व्हड जावपाचो. पणजे त्या खातीर हॉलूय बूक केल्लो पूण मागीर सगळ्यो अडचणी आयल्यो. हें कोरोना काय कोवीड आहा ताचें तें वाडलें आनीक प्रोग्राम करपाक भंय दिसूं लागलो. तरी आसतना आमी करतले आशिल्ले पूण ही सगळी जबाबदारी जी आसा ती आपली दिनेश बाब मडेरकाराची. तो मातसो अडचणीत आयलो. हालींच ताची आवय केल्ल्यान तो आज हांगा ना जाल्यार तो आसले शिवाय हो कार्यक्रमूच जावपाचो नाशिल्लो. ताची 93 वर्साची आवय फाटीं 4 दिसां मदीं गेली. दिनेश बाब मडेरकारान
हो पुरस्काराचो जो आठाप आसा तो आपल्या खांद्यार घेतला. म्हाका काय तें आतां जावपाची न्ही ती गजाल म्हज्यान. आनी हो पुरस्कार जो आसा हो पुरस्कार तुमी कोणाक दितात अशें म्हाका कोणें विचारलें. हांवें सांगलें जांकां दुसरे तरेचे व्हडले पुरस्कार मेळ्ळ्यात तांकां हो पुरस्कार आमी दिनात, कारण तांकां ताची गरज ना. ताचे परस तांकां चड मोठे मेळ्ळा. जांणी काम केलां पूण जांकां अजून कोणेच तांची दखल घेवना किंवा जांकां फावो तो केन्ना असो पुरस्कार मेळूना तांकांच असल्याच लोकांक सोदून हो पुरस्कार आमी दितात. हे पुरस्कारा फाटलें धोरण कोणाच हें धरपाचें ना. म्हणून आमी ते म्हणटले की ते दर वर्सा एकट्याक दिवपाचो आशिल्लो. पयल्या वर्सा एकट्याक दिलो, दुसऱ्या वर्सा 4 जाणांक दिलो, ह्या वर्सा 2 जाणांक दिलो. अजुनूय घडये आनीक 1-2 वर्सां अशें चड संख्येन आमकां दिवचें पडटलें, कारण हांव आसतना त्या सगळ्या लोकांक तो मेळिल्लो जाय. कारण हय तो मेळिल्लो जाय. एनी हांव हो पुरस्कार जो आमी दवरला, जायते पुरस्कार आसात कोंकणीन, पूण ह्या पुरस्काराची हांवें वेवस्था केल्ली आसा. हांव आसूं नासूं, कोणीय आसूं नासूं, संस्था आसतली तेन्ना पर्यंत हो पुरस्कार आसतलो, कारण ताजी दिवपाची वेवस्था, ताजे खातीर पयशांची वेवस्था, हें सगळें आमी वेवस्थीत केल्लें आसा. आनी हें चालूच उरतलें. फुडल्या वर्साक हें चालूच उरतलें. आनी तुमी बऱ्या मनान हें सगळें मानून घेवचें. तुमी म्हणटले की कोंकणीच्या मळार पुरस्कार तूं सो दिता. हांव फुटको मनीस, वेडे कितें आसा. हांव सरकारी अभ्रगात आशिल्लो 25 वर्सां. ताच्या आदीं हांव आशिल्लो कोण म्हाकाच खबर ना कितें कितें केलां आयुश्यांत. म्हजी बायल मोहिनी ती टिचर आशिल्ली. सुदैवान पुरस्कार दिवपा खातीर आमकां कसली अडचण ना. ती जोडटाली, हांवूय जोडटालो. तातूंतल्यान सगळें हें करून हाची वेवस्था केल्ली आसा. खरें म्हळ्यार अशे पुरस्कार जायत जाणांच्यान दिवयातात, पूण आमी कोंकणीन जायते पुरस्कार दिले आनी ते बंदूय पडल्यात. हांव इतलेंच मागतां की हो बंद पडना जाल्यार पुरो. पडचो ना, कित्याक पयशे आसा न्ही. पूण सांगपाचें म्हळ्यार की ह्या पुरस्काराक लागून जायत्या जाणांक याद करपाक मेळ्ळी, जायत्या जाणांच्या कामाची तोखणाय करपाक मेळ्ळी. हें म्हत्वाचें. आतां हांगाच जे 2 जाण बसल्यात, हांव पणजेंत येवन जेन्ना हांगा काम करूं लागलो वा तेन्ना कॉलेज शिकतालो इश्कोलांत. मागीर हो मनीस व्हडलो मनीस जालो, आज तो कोशकार जाला. आनी ताणें जें कितें काम केलां गेल्ल्या 30-40 वर्सांत तें खरेंच मोठें काम. तें ल्हान काम न्हय, समजलें. तें ल्हान काम न्हय. रिलीज अशें काम सहज जायना. त्या खातीर एक हें लागता. हांव जाल्यार असो धरता की दामोदर गाडेकार हो आमच्या कोंकणीच्या बळा वयलो फक्त कार्यकर्तो न्हय, हे कोंकणीच्या बळा वयलो हो झुजमारो. ताणें तो वेळ पडल्यार अध्यक्षाचे कदेल सुद्दां तो हातासून बसून थंय काम करपी अशें काम ह्या मनशान केलां. कमलाकर बाब बाळशी हो शांत प्रवृत्तीचो मनीस. कमलाकर बाब बाळशीचे नाम म्हजी वळख खूब वर्सांची. काणकोणांत जेन्ना पयलें साहित्य संमेलन जालें तेन्ना ताची आनी म्हजी दाट वळख जाली आनी थंयसून आमी फुडें वचत आसात. कमलाकर बाब बाळशी म्हणटा तो एक अभ्यासू मनीस. होय अभ्यासूच हाका म्हणूं ना हांवें, पूण होय एक मोठो अभ्यासू. आनी अभ्यासू आसल्या शिवाय इतलें कोश आनी हें तें काम जायना. भाशेच्या बाबतींत भयंकर हो किचमोणो बारीक 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 काडटलो कितें सुद्दां, पूण तें गरज आसा तेजी. एक वेळ आमकां लोक विचारताले तुमचे कोंकणींत कितें आहा रे. आमचे कोंकणींत एक घाणेकार आसा. घाणेकार म्हणजे कितें? घाणेकार म्हणजे सगळें आसा.
आमचे कोंकणीत कमलाकर बाळशी आहा, कमलाकर बाळशी आसा म्हणजे कितें सगळें आसा, ना म्हणू नाकात. आज ही कोळा कापसता जायना, पूण तरी आसतना काय कपाल फुटके वचून ती बोलीच आहे हो. आतां ते मराठीन सांगतात, कोंकणीन सांगपाचो धीर ना तांकां. जालें पूण आमकां तातूंत आतां व्हडलेंशें कांय दुख्ख ना. कोणें कितें म्हळें सांगतालें बुद्धाक गाळी मारल्यो आमकां लागनाच. एक खंय बुद्धाचो विरोधक आशिल्लो, तो आयलो सकाळ उठून बुद्धाच्या दारांत उबो रावलो आनी हे बुद्धाक घे गाळी घालता. कसल्यो गाळी सोंसपाच्यो न्ही, गाळी घालून घालून ताजो ताळो बसलो. एका शिश्यान ताका विचारलें, ताच्या पट्टे शिश्यान बुद्धाक, महात्मा ताणें तुका इतल्यो गाळयो घाल्यो तुका कांयच वायट दिसलें ना? आरे बालो आयक, दान हें घेवपाचेर आसता, जर तें घेतलें ना तागाच उरता. जालें म्हणटा कितें आहा आतां परिस्थितीची कोंकणीची आहा ती अशी, कोण कितें करता कोण कितें बरयता आमकां कांय लागना. कारण त्या आमी ती स्टेज ताजी फुडली स्टेज ओपून खूब फुडें पावल्या आनी आतां आमकां खंयच्यान कोण फाटीं काडूंक शकना. इतले आमची पाळां आतां घट जाल्ले आसात. आतां हें जालें जेन्ना हांव पळयता, हांव केन्नाय असो न्हिदेल कडेन विचार करता हें जालें कशें काय, हें कशें घडलें. तेन्ना धीर जायनाशिल्लो. म्हाका खबर आसा आमी जेन्ना तुरूंग जेलींत आशिल्ले रेजमागाक, थंय आमी एक ल्हानशें भाशा अभ्यास मंडळ स्टार्ट केलें. अभ्यास मंडळ कित्याक स्टार्ट केलें? हे जे आमचे फ्रिडम फायटर जे आसात ते सगळे बहुतेक सगळे RSS ते प्रजा सोशलिस्ट पार्टीचे लोक आनी ते मराठीवाद्याच्या मुशींतल्यान येताले. तांकां बदलपा खातीर आमी पणजे आपल्या रेजबाग तुरुंगातूच एक अभ्यास मंडळ स्टार्ट केलें. आनी अभ्यास मंडळ स्टार्ट करता आसतना म्हज्या मुखार आशिल्लें तें काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीचें उदाहरण. काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जी आसा तिचो फुडारी जयप्रकाश लोहिया ह्या लोकांनी सोशलिस्ट पार्टी म्हणजे कितें आसा ती तुरुंगात सुरू केल्ली आनी मागीर ती फुडें ते मोठे जाले. ते तशें कोंकणीचें हें जें भाशा मंडळ जें आसा, अध्यक्ष बाय हांगा बसल्या, हें आमी हें एक अभ्यास मंडळ म्हणून केल्लें. हस्तलिखीत अंक आमी काडटाले तुरुंगात. समजलें सुदैव अशें की हें काम आमी रेजमागाक करताले. रेजमागाक सगळे आमचे गोंयकार लोक, पूण आमकां कोण त्रास दिनाशिल्लो, वेल्यार मदत करताले. कित्याक मनांतल्यान तांकां गोंयकार आवडटाले. तर अशे तरेचें हें भाशा मंडळ. आनी ह्या भाशा मंडळाची जेन्ना गोंय स्वतंत्र जावपाक एक 3-4 म्हयने आसा म्हळ्यार आमचो कुर्रेफस प्रोफेसर दोतोर कुर्रेफस हे बाबा आमी एक फाल्यां कितें जातलें तें नाका, आमी तयारी दवरया. आमी एक ल्हानशी इनफॉर्मल कमिटी केली आनी ते थंयच्यान आमचें काम तेन्ना हें कोण ना, ते भुरगे न्ही सगळे, थोडे लोक वर्स जन्माक येवनात. तूं आयलो रे थोडे लोक जन्माक येवना, पूण आमी काम सुरू केलें. कोण काम सुरू करपी? आमी गुरुनाथ केळेकार आज ना, फेलिक्स कार्दोज आज ना, रवींद्रबाब केळेकार आज ना, कुर्रेफस आज ना, आनीक हांव एक 5 जाण. आनी मागीर 6वो आमकां मेळ्ळो तो हरिश्चंद्र नागवेकर, तो आसा. तो मागीर आयलो, लेट आयलो. पूण सांगपाचें म्हणजे हे लोक. आनी आमकां मडगांवच्यान बी वता आसतना, हांव येता तुजेर येता, मडगांवच्यान बी बाजारांतल्यान वता आसतना हे पळय कोंकणीवाले वतात अशें करून बोट दाखयताले. हांव तांकां सांगतालो रावात, तुमी आमकां बोटां दाखयतात न्ही, कांय वर्सां रावात, आमकां बोटां दाखोवपाची पळय जी आसा ती सगळीं बोटां आमी तुमकां दाखयतले. आज तेंच घडलें. नरशिंव सुकेरकार म्हणून एक आशिल्लो, बरो सभ्य मनीस, पूण मनान मराठीवालो, मराठी सुंदर उलयी, बी तो तेन्नाचो धोतर न्हेसपी बी तसो. सदां आमचेर टिका मारनाशिल्लो, पूण आमकां नांव दवरता, कितें तुमचें जावपानार ते कोंकणी म्हणटा तें जावपानार, कोंकणी म्हणटा तें जावपाना. तो एक सांगतालो कोंकणी जावपाना. गोपाळकामत एक आशिल्लो म्हजो शेजारी, तोय सांगतालो कोंकणी बिकणी जावपाना, तुमी बेश्टेच ते. हांव कित्याक हांव जेलींत साकून रेजबागा साकून आग्वादाक दोतोर पांडुरंग बळोवकाराक कोंकणींतल्यान पत्रां बरय, व्हडलीं व्हडलीं पत्रां बरोवप, हें जावपाना तें. आनी शेवटी अशें जालें
कर्म धर्म संयोगार म्हणटा तसो हांव एक दीस गोपाळ कामतीचो शेजारी जालो आनी गोपाळ कामत म्हाका सांगूंक लागलो आपण तेन्ना तें म्हणिल्लें रे खरें तें तुमी फट केलां आनी म्हजेच्यान कोंकणी पुस्तकां म्हणून वाचता म्हळ्यार तें कितें आसा परिस्थिती बदलता तुवें जर लावन धरलें खंयचेंय काम केन्नाच तूं पडना आनी कितें आशिल्लें आमची बाजू सत्याची आशिल्ली आमची बाजू सत्याची आशिल्ली आमी फटींगपणां कांय करिनाशिल्ले आनी तें खरें जालें एक दीस जालें अशें आमी रेजमागा आसतना आमी कितें कितें प्रोग्राम करीत एक आमचो मोहन वेजीरकार म्हणून मडगांवचो तो आमचे बरोबर आशिल्लो तो उलोवपाक लागलो अकस्मात उठल्यान मराठी उलोवपाक लागलो उलोवनी म्हळें जायना रे उलोवपाक मराठी पूण उलयता म्हजे कुशीक आनी एकटो कोण आसलो म्हाका आतां याद जायना तो म्हाका ताका उलोवनी मराठी कारण ती मडगांवकाराची परंपरा तांकां मडगांवकार कोणी आसल्यार रागार जावचें न्ही तांकां व्यासपीठार चडलो की मराठी उलोवची अशें शिक्षण मेळ्ळां आनी त्या खातीर ते मराठी उलयता आनी हे लोक त्याच मडगांवांत आज मडगांव म्हणटा तें कोंकणीचें महाकेंद्र त्याच मडगांवांत कोंकणी भाशा मंडळ स्थापन जाल्या त्याच मडगांवांत गोंयांतल्या स्वातंत्र्या नंतरची पयली कोंकणी परिशद जाली त्याच ज्या मडगांवांत आमी फातर खाल्ले थंय आमकां फुलां मेळ्ळीं आनी कितें सांगपा वतालो तो म्हाळशीबाब म्हाका काणकोणा मेळ्ळो म्हाळशीबाबाचो पयलो प्रवेश जो आसा तो काणकोणा जें संमेलन जाल्लो त्या संमेलनांत म्हाळशीबाबान काणकोण महालांतल्या तेंच्या सगळ्या लोककलाचो आढावो घेवन एक लोकसंगीताचे एक सुंदरसो कार्यक्रम त्या संमेलनांत केलो आनी ताणें म्हाका एक सांगलें हांवूय दुबावांत आशिल्लो खरें बरें पूण हांवें जेन्ना हे सगळे कार्यक्रम करून पळयले म्हजे दुबाव आपशींच ना जाले म्हणून आनी तेन्ना साकून म्हाळशीबाबान कोंकणीच्या कामाक जो खाण मारलो तो आमी पळयतात कितलो आज काणकोण म्हणटा तें कोंकणीचें मुख्य स्थान जाल्लें आसा RBS आसा बाकीचे हांव सगळ्यांची नांवां घेना पूण हे सगळे जे पळय आयले खंयच्यान आयले हे लोक सावड्ड्या सारक्या गांवांत हांव आसतालो गाळी घालताले कितें डॉक्टर सजगिरी म्हूण आशिल्लो एक दीस म्हाका वाटेरूच मेळ्ळो तूं माल केन्ना बरो बी ना जाल्यार म्हजे कडेन येनाका कित्याक तुजे सारको मनीस मेल्यार बरो थंय तो कोंकणी घेवन बसला न्ही दोतोर हांव म्हूण मरपाचो ना आनी देवा कृपेन मागता तुयी जितो उरल्या पुरो कोंकणीचें कितें जालें तें पळोवपाक आनी एक दीस अशें जालें कोंकणीन इस्टॅब्लीश जाली जो मनीस म्हाका गाळी घाली तो मनीस राष्ट्रमतांतल्यान कोंकणींतल्यान लेख बरोवंक लागलो आनी हांवें मागीर तागेली एक सांगलें सजगिरी बाब तूं कोंकणी बरी बरयता मराठी बरी बरयना अशी परिस्थिती सगळ्याची आशिल्ली तर अश्यो गोश्टी आसा त्यो फाटल्यो त्यो आतां सगळ्यो हांगा घेवन बसपाच्यो न्ही पूण हांव इतलेंच की म्हाका तशें कोण जाणा म्हाका मेहमान आतां आयले आनी म्हज्या घरकान्नीच्या नांवान हो पुरस्कार आमी दिवचो असो म्हूण थारायलो हो अशे पुरस्कार सगळ्यांच्या दिवंक जाय हांवें थारायलो आनी हो पुरस्कार आमी आसून चालूच उरतलो ताजी रक्कम इल्ली कमी आसा ती वाडोवंक जातली की ना पळोवया हिस्पान ती म्हाका वाडयल्ली जाय पूण सद्याक शक्य ना आनी अजून म्हजे कांय दोळ्या मुखार उरले 4-5 लोक अशे की ज्या खातीर बेगीन तो दिवंक उडोवपाक जाय कारण कितें आहा ते अजून जाणटे जावना पूण हांव जालां हांव 90 देंवना 90च्या पिपात पडलां सद्याक सोड फुडें हांव फुडल्या वर्सा हे पुरस्कार आमी दितले आनी तुमचे सगळ्याचो माया मोग हाचे फाटल्यान आसतलो अशें हांव समजतां दुसरी गोश्ट अशी आसा की कोंकणीच्या मळार हांवें कितें करपाक म्हज्यान जाता तें केलां मोठ्ठें कितें केलां म्हूण हांव सांगिना पूण आतां म्हाका कांयच म्हज्यान जायना आतां म्हाका म्हजो थंयच्यान जीव हांगा हाडून दवरपाक म्हाका बळी लागता सोड पूण आनी हांव आज
म्हजे उपरांतची पिढी त्या उपरांतची पिढी आज चवथी पिढी कोंकणीत आयिल्ली आसा आनीक तिका मराठी काय कोंकणी हें सांगपाची हांवें सांगपाची गरज उरूंक ना कारण इतलें हें सगळ्याक क्लियर स्पश्ट जाल्लें आसा ज्या गोंयच्या विधानसभेत कोंकणींत उलयलें जाल्यार त्या आडायताले त्या वेळावेले काय आशिल्लें तें मिश्याळो राणो म्हणून एक आशिल्लो हे कोंकणी मध्ये काय बोलता कोंकणी म्हणजे भाशा नाही वगैरे ते विधानसभेत कोंकणी भाशेचो ठराव पास जालो ते विधानसभेत ते सगळे मौनी महाराज जावन बसताले कोंकणी उलोवपाक मेळना म्हणून ते विधानसभेत हे सगळे मौनी महाराज जे आसात तांकां कंठ फुटलो आनी ते कंठ फुटिल्ल्यान तातूंतल्यान ते कोंकणी उलोवंक लागले आज विधानसभा कोंकणींतल्यान चलता ते आतां तशें जायते परंतु आसात पूण ते मनांत थोडेशें हें आसा तो एक आसा आमचो एक नांव घेता एकट्याचें एक घेता सावळ म्हणून एक आसा तो आपूण व्हडलो मराठी म्हणून आनी मराठी उलयता तो एक दीस म्हाका मेळ्ळो ताका सांगलें तूं व्हडली पळय मराठी उलोवपाक जाणा बिणा पळय सांगता न्ही म्हजे मुखार सांगूं नाका का म्हाका हांव जरी मराठीचो पुरस्कारचो नासलो हांव मराठीचो लेखक तुज्या परस हांवें चड बरयलां आनी तूं आपूण मराठी बरी उलय तूं मराठी बिलकूल बरी उलयना तूं मराठीचो खून करता तूं महाराष्ट्रांत वचून उलय तुका ताळयो पडटल्यो काय उशे पडटले ते हांव म्हाका सांगता तुका अशें आसा तर हें कितें जावं कोंकणीचें काम फुडें वता आज हो मोहिनी पुरस्कार म्हणजे हिशपान हे फुडें आनी जायते कितें कितें येतलें पूण आमी सुरवात जी केली कोंकणी साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळचो म्हणून किंवा साहित्य अकादेमीचे आज 43 वर्सां जालीं एकाय वर्साक खंड पडना आसतना कोंकणी पुरस्कार मेळयत आसा ह्या महाराष्ट्रांतलो नवी काकासाहेब गाडगीळ म्हणून एक आशिल्लो तो आयलो कितें तुमी दिता काय म्हणून कोंकणी पुरस्कार 4 वर्सां उपरांत 5 वर्सां पुस्तकां आसची ना म्हणून तुमचे कडेन आतां तो काकासाहेब जर गाडगीळ आशिल्लो तर ताका हांव सांगतलो आशिल्लो यो पुस्तकां आसा न्ही तुका हांगा दवरून तुजेर पुस्तकां दाळून उजो पेटोवपाक इतलीं पुस्तकां आसा म्हणून कितलीं पुस्तकां आसा दर वर्साक कितलीं पुस्तकां येता आज गणीत ना म्हजी घरांत तुमी वचून पळयात हेची अशी एक आरबार आहा ती आरबारीत आशिल्लीं सगळीं पुस्तकां कोंकणी त्या उपरांत भितर ते आनी आहा म्हणजे 2-3 आरबारी कोंकणी पुस्तकां भरतात बाद आसा पुरस्कार मेलो बाबडो तो असो वायट मनीस न्ही बरो मनीस पूण ताणें एक दीस सांगलें खंय वचून कोंकणी 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 कितें आसा रे तेगे मराठीन सांगलें पूण हांव तें सांगना कितें आसा रे एका आरबारीच्या खणांत सुद्दां जायनात म्हणून इतलीं पुस्तकां आसा ती म्हणून अशें म्हूण ताणें सांगिल्लें तो आतां सातूसकार ना तो जर आशिल्लो ताका हांगा हाडून हांव नाक घासूंक लायतलो आशिल्लो 1 खण न्ही 10 खण न्ही 20 खण पुस्तकां आसात म्हणून हांगा कितें हें सांगचें पडटा हो इतिहास आयच्या भुरग्यांक काय खबर ना आमी कितें कितें सोंसलां तें पूण हो इतिहास आमकां सांगचो पडटा आनी हो आमी सांगीत रावतले हो एक आसा मोठो बंट मनीस ताका कोंकणी कोणें कितें म्हळें की तो ताका खंयच्यान कितें जाता त्या नकळो भितरलो आयटम बॉम्ब फुट्टा तर अशी ही कोंकणीची गिरेस्तकाय आसा आनी म्हजे सारका गरीब मनशान हांव गरीबूच म्हणटा म्हाका जें कितें आयुश्यांत मेळ्ळें किंवा म्हजे बायलेक जें कितें मेळ्ळें तातूंतले थोडेशे कुशीन काडून दिवन ही पुरस्काराची योजना आमी केल्ली आसा व्हडली आमी गिरेस्त म्हजे परस गिरेस्त कितलेशे आसात खुद्द आमच्या फॅमिलींत सुद्दां म्हजे परस गिरेस्त कितले आसा जे म्हाका विकतो घेवन फारां मारूंक शकतात पूण सांगपाचें म्हळ्यार हांवें केलां हें काम आनी तें केलां तातूंत म्हाका व्हडपण ना उपरांत उरफाटी नमळाय आसा की हांव करूंक शकलो कारण कितें आहा म्हजो चलो आहा म्हजें घरदार आसा सगळें आहा म्हाका आतां पयशांची अशी गरज उरली ना जांकां ती जाय तांचे कडेन ते पावपाक जाय पयशे इतलीच म्हजी प्रार्थना आनी त्या खातीर हांव हें करता अशें न्हय तर त्या निमतान जांकां कितें मेळूंक जाय आशिल्लें जांची कोणें याद करूंक ना आमी आज पसून पुरस्कार दिल्यात ते अशे ज्यांची आज पसून कोणेच याद करूं ना आमचे मुखार ठरावीक लोक आसतात तांकां आमी परत परत वेचून काडटात तांकां
याद करून हे पुरस्कार आमी दिल्यात. वरून 4 दिल्ले, वरून 2 दिल्यात, फुडें कितले दितले हांव आतां सांगू नकळो. पूण जावं, कोंकणीन आमकां फक्त उजवाड दाखयलो ना, तर आमकां लख प्रकाशांत हाडून दवरिल्ले आसात. हो प्रकाश केन्नाच हें जावचो न्ही, बंद जावचो न्ही. हो प्रकाश वाडत उरचो. आनी बाबू काड रे बाबा. नागेश बाब, हांव तुमकां देव बरें करूं अशें म्हणचें ना. आमी तुमगेरच आयल्यात, तुमच्याच कार्यावळीक, आनीक तुमच्या हातूंत रिणांत आमी सदांच आसतलीं. तुमी जो कोंकणी खातीर, गोंया खातीर जो वावर केला, आनी तुमचे भितर खूब आसा, खूब सांगपाचें आसा, भरभरून दिवपाचें आसा. आनी तुमकां जें दितलें दिलां तुमी दिलां. आनीक तुमचो हो वावर अखंडीतपणान मुखार चालूच उरतलो अशें हांव धरतां. आमी तुमकां उतर दितात. दिनेश मणेकार संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आमी आज हांगा आयल्यात, आनी आमी तांचे फाटल्यान सदांच आसतलीं. आनी सांगपाचें उरलें की भयणी जी आसा ती म्हाळशिसरान सांगिल्ले भशेन आमकां खूब लागींची आशिल्ली. ती आमच्या गांवची, काणकोणच्या माजाळी वाठारांत लागीं. आनी आमकां आयिल्ले खेपे आयज सुद्दां तिजी याद आमकां खूब जाता. आनीक तिजे यादीक आमी म्हणुया की तिका नमन करून आयची ही कार्यावळ हांगा आमी सोंपयतात. आनी हांव एकूच म्हाका सांगपाक जाय, आमच्या अन्वेशा बाय, गौरीश बाब गर्णेकार ह्या सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक मदत केली. आनी दिनेश पळय आहा ताका व्हडली चिंता. ताका ह्या सगळ्या लोकांची हांगा मुजरत अत्यंत नवळायेन याद करून तुमची न्ही तुमकां प्रत्यक्ष नमस्कार करून आनी जे आगनात तांचे पयसून याद करून हांव म्हणजे मनोगत सोंपयता. सांग. देव बरें करूं नागेश बाब. नागेश बाबाक दिनेश बाब जेन्नाय केन्ना विचारता की कार्यावळीक तुमी उलयतले, नागेश बाब सदांच फाटीं फुडें जाता. पूण म्हाका दिनेश बाबान एक कानमंत्र दिवन दवरिल्लो की नागेश बाबाक तुजे उपकाराचे उलोवप सुरू जावचे पयलीं मातशें विचार उलयतलो काय म्हणून. आनी म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आशिल्लें नागेश बाबाचें आयचें उलोवप, किंवा जेन्ना जेन्ना नागेश बाब उलयतात तेन्ना कोंकणीचो पुराय प्रवास आमच्या मुखा वयल्यान वता. आनी तातूंतल्यान जी प्रेरणा मेळटा ती आमकां सदांच उर्जा दीत रावतली. आनी हांव त्या खातीर नागेश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सुरवातेकूच नागेश बाबाक तांच्या जल्मदिसाची परबी भेटयता. आज खरें म्हळ्यार नागेश बाब एका वर्सान तरणाटे जाल्यात, आनी ह्या तरणाट्या नागेश बाबा कडल्यान आमकां सदांच प्रेरणा मेळूं अशें हांव मागन. आमी सगळ्यांनी खंत व्यक्त केली की एका तरेन ही कार्यावळ आमकां सभाघरांत घडोवन हाडपाक मेळना. पूण हांव म्हणन की मोहिनीबाईची साताय आशिल्ल्या तांच्या घरान ही कार्यावळ आमकां घडोवंक मेळटा हाच्या पेक्षा आनी भाग्य कितें आसतलें. त्या नदरेंतल्यान हांव मोहिनीबाईचो ह्या वेळार उगडास काडटा आनी ही कार्यावळ अशें मानता. ह्या आयच्या सुवाळ्याक जे आमकां पुरस्कार मेळ्ळे ते दामोदर बाब खाणेकार तशेंच कमलाकर बाब म्हाळशी हांचेय आमी उपकारी आसात की मुजरत तांणी हांगा येवन हे पुरस्कार स्विकारले आनी आपलें मनोगत व्यक्त केलें. तशेंच आमकां हांगा जे प्रेक्षक लाभल्यात आनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान जे कोण आमकां पळयतात तांचेय बी आमी उपकारी. तुमी मुजरत ह्या कार्यावळीक हजर रावले. पत्रकार भाव जशें म्हाळशी सरान सांगलें की आमकां खूब पब्लिसिटी मेळ्ळ्या आनी मेळत रावतली, कारण ह्या पुरस्काराक आनी ह्या कार्यावळीक तशें म्हत्व आसा आनी ते आमचे पत्रकार भाव जाणात. देखून तांकांय बी हांव तांचे उपकार मानता. गौरीश बाब, योगिताबाई किंवा हांव जी हांगा आसात ती संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आसात म्हणटकर आमचे स्वताचेच उपकार मानप योग्य न्ही. तरी आसतना गौरीश बाब आनी योगिताबाईचे मुजरत हांव तांकां दिनवास म्हणटा की ही कार्यावळ तांणी बरे तरेन सोबयली. आनी जो मनीस खरें म्हळ्यार हांगा आसपाक जाय आशिल्लो दिनेश बाब मणेरकार, तांच्या फाटबळांतल्यान आनी तांच्या सुचोवण्यांतल्यान ही कार्यावळ हांगा यशस्वी जाता. वदोळ लेगीत ते म्हाजे कडेन वॉट्सॅपाचेर चॅट करत आशिल्ले की कितें चल्लां, कशें चल्लां. म्हणटकच दिनेश बाबाची बी मुजरत हांगा याद काडटा. आनी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना आमी जाणात आज खूब म्हत्वाचो दीस आमच्या खातीर, खूब खोशयेचो खीण. आनी तो खोशयेचो खीण मनयल्या बगर ही कार्यावळ सोंपवप आमकां सारकें दिसचें ना. नागेश बाबा कडेन मागता की केक कापून तोंड गोड करून ही कार्यावळ आमी सोंपोवया. आनी ताच्या पयलीं गौरीश बाब एक ल्हानशी कविता हांगा सादर करतले. तो म्हणसर आमी फुडली तयारी करता. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. केक बी नाका राम. नागेश बाबाचो आज 90च्या हुमऱ्यार पावता.
आणि अशा वेळाचेर म्हाका नागेश बाबाचेर एक कविता बरयली दिसली आणि ती कविता हांव आज तुमच्या मुखार वाचतां. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. संघर्षाच्या जिणेचो ध्यास घेतलो. संघर्षाच्या जिणेचो ध्यास घेतलो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. सर्जनशील विचारवंत पुस्तकांत तुझो छंद. तरणेपणाक लजोवपी झुजपाचो तुझो पिंड. मनमोकळ्या स्वभावाचे रंग तुझ्यात रंगलो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. रसाळ उतरान खेळयली हुकमी हुकमी आवाजान दिली कोंकणी विचाराक तडी. रसाळ उतरान खेळयली निवेदनाची गोडी. राटावळीचो राजा राम आयकलो. पांडू पटेकाराचो हसो. विचाराची प्रेरणा नवी आचाराक नवो वसो. विश्वातल्या मनशा भितर विश्वकोश म्हाका मेळ्ळो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. जांभय काढून न्हिदतल्या क्रांतीची तुझी कविता. जांभय काढून न्हिदतल्या क्रांतीची तुझी कविता. संघर्षान पेटयली झुजाची गितां. सुटकेची झुजा पेटू ओपिनियन पोल लोटू. माय भाषेच्या कुस्त्यात माध्यमाचो प्रश्न आटू. चळवळीच्या सावार झुजात विराट रूपान तू म्हाका दिसलो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. गोंय मुक्तीच्या लढ्यात बंदखणीत गेलो गडो. गोंय मुक्तीच्या लढ्यात बंदखणीत गेलो गडो. त्याग कर्माचे धडे गिरयत निस्वार्थान सोसलो लढो. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात तरणेपणाक फुल्ले कळे. अखंड कोकणी राज्या खातीर जाणटेपणाक झिजले वाळे. घेवन सपन कोकणीचे अस्तित्वाचो बावटो हुबलो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. हावेसाची मोडा पळयत अप्रुपाची आयली पुपां. तत्वाच्या राखणे खातीर सत्वाचीच घेतली जपां. थांगातल्या जिणेच्या जोरगताचो आयलो संवार. वंशकुळाच्या देण्यातल्यान युगवेदाचे शब्द हुंवार. रक्त शिरांनी चूड पेटय लेखनेचो झालो भालो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. शेवटाक उपोषणा बंद धरणी. उपोषणा बंद सत्याग्रहाची धरणी. उपोषणा बंद आणि सत्याग्रहाची धरणी. वादाच्या भोवऱ्यात दिली विस्काटावणी आणि शिटकावणी. कष्टाच्या वावरात तुझ्या मोहिनीचो अभिमान सदा. ज्ञानाच्या संजीवनीत बावगला साहित्याचो वड आता. अमर जाव तुझी कवीत म्हणून म्हज्या अर्थात कोम फुकलो. 90च्या हुमऱ्यार व्यास म्हाका दिसलो. ओके, थँक्यू देव बरें करूं. तुझो चढो